21 जुनाक संवसारीक योग दीस गोंयांतय सरकार कंपन्यो संस्था आनी शाळा स्कुलांनी संवसारीक योग दीस मनयलो। बांबोळे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार गोंयचे मुखेल सामुहीक योग कार्यावळींत राज्यपाल आशिल्ली। योगांत सगळे जगाक एकीकडेन हाडपाची तांक आसा म्हणून देहरादूनांत मुखेल कार्यावळींत प्रधानमंत्री मोदी उलयलो। मोदी सरकाराचो योग दिसाचो प्रस्ताव एकवटीत राष्ट्रसंघान 2015 एकमतान पास केल्लो। योग ने सिद्ध कर दिया है कि जैसे हिंदुस्तान ने फिर से एक बार योग के सामर्थ्य के साथ अपने आप को जोड़ दिया, दुनिया अपने आप जुड़ने लग गई। योग आज दुनिया की सबसे पावरफुल यूनिफाइंग फोर्स में से एक बन गया। सत्ता में आते ही हजारों सालों की हमारी इस विरासत को पूरे दुनिया में फैलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज जो भारत में कहा जाता रहा है विश्व एक वीरा, एक घर के समान एक साथ हो गया है पूरा विश्व, और पूरे विश्व में एक साथ योग का कार्यक्रम हो रहा है। सध्याची लायफस्टायल डिसऑर्डर्स म्हणून आसात आनी हांचेर जर कंट्रोल हाडटलो जाल्यार फक्त योगा योगा आनी योगाच करपाक जाय। प्रत्येकान एक आपल्या खातीर एक अर्दवर काडून हे योगाची आसनां आनी जर हे प्राणायाम जर करत आनी शवासन करत जाल्यार खरेंच खूब फायदेशीर आसा। मॅक्झिमम विषारी वायू असतो भायर वयता, फ्रेश एअर जितले एम्प्टी जाता तितले फ्रेश एअर भितर भरता। Bhramari yoga is the only exercise possible for the brain neurons. There is no way to exercise your brain neurons than the Bhramari yoga, and there are researches going on, and medical community is certifying the benefits of yoga on the health. आणि योगा केल्यानंतर इवन आमची मायंड जी आसा मेंदू अबर जाता, मायंड शरीर बरें उरता, भुरग्यांक अभ्यासा खातीर बरें पडटा, मायंड आनी सगळे बॉडी बरी उरता, कसलो सिकनेस जायना। जुनात पयले 20 दिसांतच गोंयांत 30 इंच पावस। हवामान खात्याचो अजूनय रेड अलर्ट। फाटल्या 4-5 दिसांच्या उटंगारान गोंयभर जनजीण विस्कळीत। म्हापशा बाजारांत खोर्ले उदक तुंबलें, शारांत बुट्टी, दुकानांनी उदक, पेडण्या आगरवाड्यार मोरजे वाठारांत पालसणां कोसळ्ळीं। वता वता थंय रस्त्यार झाडां, फायर ब्रिगेडी रात दीस बिजी। वास्को फोंड्यां तीच परिस्थिती। PWDची हायवे आनी सिवेजीची कामां चल्ल्या खरी,
मात पावसाच्या उदकाचें कांयच प्लानिंग दिसना. And North Goa in that has got approximately 79 centimeters of rainfall, and South Goa has received 70 centimeters of rainfall. We have a red warning issued for today also. That means this year we got 10 centimeters additional more rainfall than what it got last year. पावस आमी केन्ना जन्मातच पळोवंक ना. प्रोटेक्शन वॉल बी बांदूंकच जाय न्ही. तो कितें उमळीक लागून तो कोसळटलोच तो दोंगर. स्ट्रेट कातरल्या नंतर कोसळटना. असो जर कातरलो जाल्यार काय कोसळना न्हू तो. ते आपणाक जाय तशें कातरता. खंयचेय टेंडर कोणें खंयचो उखलता. 8:30 9:30च्या दरम्यान हांगा लँडस्लायड जाली मांद्रे मोर्जेचेर नियर आजोबाट्यान. पूण आमी काल राती मागीर PWD आनी हांव येवन विजीट केल्ली, पण राती काम सुरू करपाक मेळ्ळें ना. ताका लागून आमी एकंदरीत विचार करून थारायलें की आयज सकाळीं सुरू करपाचें. कंट्रोल आमच्या कंट्रोल रुमाक मॅसेज आयली की बोल्डर लँडस्लायड जाल्ले आसा आनी बोल्डर रस्त्यार आयिल्ले आसा. आमी रोखडेच सायटीर हांगाच आसात आनी सायटीर येवन आमी फायर फायटींग फोर्साक आपोवन ते बोल्डर सगळे कडेन काडले. तो घाला डिवायडर घाला, ते हातून सगळे उदक ब्लॉक जाले आणि गाडयो आयल्यो की आमच्या जे दुकानार भितर सगळें पाणी भितर सरलें. विशेष डिवायडर फोडटा म्हणून ते पाणी कमी जालें. सपोज असो अमूल्य वाडो सगळं पाणयान भरला. समोर मारुती देवळाच्या समोर उदकाचो इतलो येदो व्हडलो लोट आयलो वयल्यान डोंगरा वयल्यान की सबंद हांगासर तळे जाले. ऑलमोस्ट 1.5 फूट उदक भरलें. वायट दिसता की म्युन्सिपालिटीचो चीफ ऑफिसराची कितें प्लॅनिंग आसा तीच कळना. मागीर आमी सगळ्या लोकांनी मेळोन स्वता गण बीण वापरून ते सगळे फोडून उडयले डिवायडर आनी थोडेशें उदक देंवले. आमच्या गांवांत रेवाड्या गांवांत एक क्रोकोडायल धरली आनी ती अशी रस्त्यार येवन रावल्ली आनी लोकांक वाट नासली येवंक वचोंक. तें पळयता जाल्यार ती लोक 4-5 जाण गाडयो रावल्या, तांकां वाट ना वयपाक. आमी पयलीं ती लोकांक वाट त्रास करता म्हणून मागीर आमी अमृत सिंगाक कॉल केलो. अमृत सिंग येयलो. अमृत सिंगान तिका धरली आनी फॉरेस्टाक फोन मारलो. जाणटे लोक कोण बाबडे चलोन येता रस्ते तांकांय त्रास जावंक आनी ह्या दिसांनी कितें जाता मेन म्हणल्यार लायट आसना पयलीं सारकी. हे पावसाळे दीस आहा ताका लागून मातशे जाणटे लोकांक बी प्रॉब्लम जावंक शकताले म्हणून आमी ते चड करून चड एफर्ट घेतलो तो म्हणजे ताका धरूनच दिवपाचें म्हणून. give a commercial break.